बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मातेवा सोवांजला स्वर 5 तिसरी वोळ मॅथ्यू 5:3 आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसा ती कितली भागी सर्गीचे राज्य तांचे. वय मगचनो तुमकां समज सांग हांव एक बरो भागी दीस मागता. हर एका दिसा आमी देवा संगी थोडो वेळ करसूंक आमी सांगाता जमता. देवाचेर हुंदवून आमी जियेता. आमी दुर्बळी अस्कत सुमी आमकां बळवंत करता, ताच्या कृपेन तो भरता. तर तेच सुमी आमकां आतां आमी दिंबी गेल्या. आमी दुर्बळी म्हणून आमी वळखोवया आनी देवाक नमान करया, आराधन करया. तो आमकां ग्रेस्त करतलो. घेवया आमी आराधनाचें गीत A4 पेज 21. A4 पेज 21. देवा बापाक आराधन करया. देवा बापा आराधन करिया, जेजू सोम्याक नमान करिया. देवा बापा आराधन करिया, जेजू सोम्याक नमान करिया. पवित्र आत्म्याक आमी नावडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावडया. त्रिये देवा करसून वाखनिया, त्रिये देवा करसून वाखनिया. देवा बापाक आमी मान करिया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करिया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा समोक करिया, त्रिएक देवा समोक करिया. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिये देवा करगामी दिव्या, त्रिये देवा करगामी शात बारी आणि म्हणूया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे समया हालेलुया, हालेलुया. आमच्या जराया हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सडवंदरा हालेलुया, हालेलुया. आमकां कृपेन बटशा समया हालेलुया. पाराक्लिता कृपेवंता हालेलुया, हालेलुया. आमकां ग्रेस्त केल्लो समय हालेलुया, 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 हालेलुया. वै समया तू आमचो देव, देवाचो देव. रायसो राय तू वैसांचो वैस. तू सर पदवेदार, तू सर मोगाळ दयाळ. तू आमचो देव, तू आमचो समी सडवंदार. कृपेवंत देव, आमकां कृपेन भरसो. आमकां समया ग्रेस्त केलो. वय आमी दुर्बळी आसतात,
पूण तुझे दये आमकां ग्रेस्त केल्या तुका वरदान मान आनी महिमा हालेलुया 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 हालेलुया. आयच्या दिसा श्लोकांत आमी मैजेचें गीत आयकता. द्वितीनियम पुस्तका वचवर 30 आनी 2 आमी 2 वळी काडया 18 आनी 20. Deuteronomy 32 verses 18 and 20. तुका वागयल्ल्या खडपाचो तुवें उगडास दवरलो नाय. तुका जल्म दिल्ल्या बापायक तूं विसरलोय. ताणें म्हळें हांव म्हजें मुखामोळ तांचे दावन लिपयतलो आनी तांकां कितें जातलें म्हणून हांव पळयतलो. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, मैजेचें गीत 2 वळी आमी नियाळता. आनी इस्रायल पुर्जेन देवाक सांडलो वा देवाची तांकां विसर पडली. देवानी तांकां दुस्मनाच्या हातान घालें. आमी सदांच देवा मुखार येता तर कारणींतल्यानच देव आमकां पळयता. देव आमचेर ताची नदर घालना आसा. देव आमकां कृपेन भरता. आमी ताका पळोवच्याक, आमी तें वळखोवच्याक, आमी ताका विसरना जावच्याक. देखून एक बोर आमचे दोळे आमी दांबया. आमचो देव कितलो बरो, ताका आमची विसर पडना. वारपोटी आमकां ताची विसर पडटा. आमी ताची स्तुती करूंक की थोडेपणी आमी पाठी केलां वा आमच्या ताणें केल्ल्या उपकारांक आमी स्तुती अर्गां स्तुती करूंक ना. पूण आमी अर्गां स्तुती आस करता जाल्यार ती ताची कृपा जावन आसा. ताणें सगळें वळखोन आमकां देवाची विसर पडना जावच्या. त्या देवाचेर आमची दिश्ट सदांच काळ आसच्या. तो देव आमचे सवय आसा, ताची दया ताची कृपा आमचेर आसा म्हूण आमी वळखोवच्याक त्या समयाची आमी स्तुती करया. तो आमकां पळोवंक दी. आमी ताचेर दिश्ट घालया, नदर घालया. किर्तनगार आमकां म्हणटा, किर्तन 30 आनी 4-5 वळ, ताचेर नदर लाया. तुमची मुखामळां परजळटलीं. लजेन तुमची तकली पंदा केदींच तुमी घालची नात. तर त्या समयाक अर्गां दिवया, स्तुती करया आनी आमी गावया गीत I2 पेज 177. I2 सदां काळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव गायतां. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली. ताचेर नदर लाया तुमी. मुखामोळां तुमची परजळटली. ताचेर नदर लाया तुमी. मुखामोळां तुमची परजळटली. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. वय सर्वेस्पराची स्तुती करया. तसो उडास आमी करया. आमी दुर्बळीं, तो आमकां ग्रेस्त करता म्हणून आमी वळखोन समजोन पातयेवन आज समयाची स्तुती कर. तुका आमी नावाडया, ताची महिमा आमी करया, ताका वर्णया. सर्वेस्पराक भियेवन तुमी चला. ताच्या उतरांक कान दिया. बरी चिनीची येया, वायटाक पाट करा. जैताची वाटेर मुखार सरा. सर्वेस्पराक भियेवन तुमी चला. ताच्या उतरांक कान दिया. बरी चिनीची येया,
वाईटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लायात तुमी मुक्कामोळा तुमची पर जळतेली वय ताचेर नदर लायात तुमी मुक्कामोळा तुमची पर जळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळे तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळे तुमी जियेया वय समी आमचो देव तो आमकां करपा दिता ताचे सावळेंत आमी आसूं ताचेर आमी नदर घालूं तो आमकां ग्रेस्त करता पण तो कोट्यांक कांठाळता तांचो उडास तो पुसून काडता पण आमकां नित्यवंत असो देव तो मोगान सांबाळता आमकां सरा खांदांतले निवारता तो देव तो आमचे सवयंस आसो आमचे संगी आमचे बगलेक आसो देव स्तुती करया आमी ताची सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नित्यवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नित्यवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मुक्कामोळा तुमची पर जळतेली वय ताचेर नदर लाया तुमी मुक्कामोळा तुमची पर जळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेंत तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेंत तुमी सर्वेस्पराक नावाडया सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गाव्या ताचे सावळेंत आमी जियेव्या सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गाव्या ताचे सावळेंत आमी जियेव्या सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गाव्या ताचे सावळेंत आमी ताचे सावळेंत आमी जियेव्या ताचे सावळेंत आमी जियेव्या हालेलुया 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 सुम्या तूं बोवळतो तूं सुम्या आमकां ग्रेस्त केलो कृपेंत भरलेलो तुजेर नदर लावंक आमकां फावो केलो आमची मुखामळां सुम्या पळसळ अशें केलो आमचे सवय तूं आसायची दाय वस्ती करताय आमकां कृपेन भरल्या तुजी स्तुती करूंक आमची मनां आनी काळजां तुवें उगडल्याय तुका सावमान तुका साव महिमा We praise you Lord, we thank you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah. वैमगाळ भवनो आनी भयणीनो आमचो सुमी कितलो बरो आनी तसो आमकां बरी करता जेजू कडेन आयच्या वंजलांत आमी आयकोंक आमकां मेळटा एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी वेता आनी ताका बऱ्या मेस्त्री म्हणून जेजूक तो सांगता तितल्यान जेजू म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो म्हणलो एकलो सू तो जावन आसा बाप देव आनी तो देव आमकां बरी करता देव आमकां ग्रेस्त करता आमी देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त जायचय न्हय ह्या संवसारी दृश्टेन आमी ग्रेस्त जावचें देखून हो ग्रेस्त तरणाटो वचून जेजू कडेन विचारता सवाल आज मातेवस वंजलावसवर 16वी वळतान 22वी वळ पर्यंत आमी आयकता मॅथ्यू चॅप्टर 19 16 to 22 पूण हें वाचप ग्रेस्त तरणाट्या विशयंत आमी मार्काच्या वंजलान वाचलें जाल्यार 10वी 18वी वळ तो जेजू कडेन ससान जिवी जोडूंक कितें करी जाय म्हणटना जेजू ताका उपादेश पाळ म्हणटा
आनी उपादेस खंयचे म्हणून जेजू ताचे कडेन सांगतना त्या उपादेसान नातिल्लें इल्लें कुडसिदा. हो ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जाल्लो कसो? जेजू जाणा आसलो. देखून मार्का सुवांजेला वर्दा 18 जेजू म्हणटा लुकसाण करिनाका. इंग्लिशान बरयलां डोंट डिफ्रॉड एनीवन. हो ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जाल्लो आनी एकल्याक लुकसाण करून आनी एकल्याक लुटून. देखून ग्रेस्त जावचें सूख न्हय, पूण कशेंय ग्रेस्त जावचें सारकें न्हय. देखून जेजू ताका उपादेसच सांगता आनी ह्या उपदेशां दिल्लें ताणें कुडसिलें. पूण हो मनीस ग्रेस्त तरणाटो म्हणटा हांवें तें सगळें म्हज्या भुरग्यापणार हांव पाळून आयलां आनीकी सडीत हांवें कितें करीसय म्हणटना जेजू मातेवाच्या वंजलांत आमी तें वाचप आयकता. पूण मार्काच्या वंजलांत वर्दा 20 सामार्क अशें बरयता आनी म्हणटा जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें तुवें करीजय जाल्लें एकच आसा, बाकी आसा. तुजे कडेन कितें आसा तें वीक आनी दुबळ्यांक दी, वांटून दी आनी तुका सर्गार दिर्वें आसतलें म्हळें. जेजून गेल्ली दिश्ट पाटी काडूना. पूण हे ग्रेस्त मनशाक जेजून सांगतना ताणें मात्र ग्रेस्त मनशान जेजूचेर आल्ली दिश्ट काडली आनी जेजूचेर आल्ली दिश्ट काडून ताणें सकला पळयलें. तो कंतिश्ट जालो म्हणटा देवाचें उतर. आनी कंतिश्ट जावन तो घरा पाटी गेलो. मोगाळ बाबा आनी मनी तशें म्हळ्यार ग्रेस्त जावचें सूख न्हय, पूण थोडे बडीं ग्रेस्त काय आमकां अडकळाडूंक पुरो. वा खंयचेय दुसरो संगती आसामी सुमयाचेर दिश्ट घालूंक आमकां अडकळ वा एक बांदपा सांग पुरो. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी सुमया मुखार येता. हरी एका दिसांनी मागता सुमया आमकां कृपा दी. आमी ह्या संवसारांत आसतना आमी खंयच्याय संगतीक आमी लब्ध ना जावच्याक, गुलाम जायना जावच्याक, बली जायना जावच्याक आनी आमची दिश्ट तुजी येता न्हू पयस वचना जावच्याक. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आस कितें आमकां सुमया तावन पयस करता. जावं बरो आमची ग्रेसकाय, आमची सबाय, आमचो दुडू, आमचें दिर्वें ह्या संवसारांत आमी कोणायक लब्धून आसां. संवसाराक, वस्तूंक, मनशाक वा आमच्या कामाक काम म्हणून आमकां वेळ ना. आनी सबार तरांनी आज साहित्य जाणां आमी सांपडल्या मिन्स आमच्या कुटुंबान आमची मोगाची सगळ्यां खातीर आमी मागया, समर्पण करया. जेजू आमकां कृपा दिता. जेजू आमचे खातीर दुबळो जालो आमकां ग्रेस्त करची ताची आशा. नाही संवसारी दृश्टेर बगार देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जायचंय. तरी हें गीत आमी गायतना समर्पण करया आनी मागया ताची कृपा. E43 पेज 133 E43 समर्पिता जेजू म्हजें जिवीत. समर्पिता जेजू मोचे हे जिवीत सांडून पातकीची नेतळ म्हाका तूं कर. समर्पिता जेजू मोचे हे जिवीत सांडून पातकीची नेतळ म्हाका कर सुमया. नेतळ म्हाका कर. हे सुमया घे सुमया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. घे सुमया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. वय आमी सगळें जेजूक दिवया काळीज आमचें मन, आमचें जिवीत, आमचीं कुटुंबां, आमचें निरासपण, आमची सलवणी, आमची खंत, आमची बेसाराय, आमची पिडाशिडा तत्वार
हो संवसार ही एक वस्तू ही एक मनुष्य ग्रेस काय की ते समय आमकां दिला खंयच्या की आमी लब्धना जावच्या बली जायना जावच्या गुलाम जायना जावच्या समयाची कृपा आमचे खातीर आमी मागे आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर मागे शिकोवन आज कश्टां संकश्टांत वायटांत स्वार्थाच्या ताराच्या गुलामपणां बली जाल्या सांपोडल्या समयाचेर आसल्ली दिश्ट गेल्या गैरी जाल्या ती असांचे खातीर आमी मागे आमकां आमचे मागणे विसारलेल्या खातीर मागे हय समय आमकां कृपा दिव समय सांग कृपा दिव आनी आमकां तांतले निवारो सुडका दिव ताचेर आमी दिश्ट घालूंक आमी ताच्या दृश्टीन ग्रेस्त जावं आमकां फावो करूंक म्हणून आमी मागया सुमया कडेन सुन्येंतल्या घडींतांत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुंस मोसो बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्यासो चिनयेंतल्या घडींतांत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुंस मोसो बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्यासो हे सुमया घे सोमया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमया घे सोमया घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका वय सर्वस्व समयाक दिवया तो समय सगळें घेता आमकां तो समजता आमी दुबळी आनी अस्कत म्हणून तो जाणा देवाचें उतर जेजून 8 भागेंत म्हळें आपूण दुर्बळी मनशां आसात ती कितली भागी सर्गीचे रास तांचे आमी जेजूचेर वंदून आसा ताच्या कृपेचेर ताचे विनय आमी कोणूच बरी जावंक जायना तसो आमकां बरी करता तसो आमकां सुडका दिता आज आमी कितें ताका भेटयता हांव दिता हांव सगळें तो खावन घेता ताचेर बेसावंक घालता आमकां जाय अशी कृपा तो दिता मागया ताचेर आमी दिश्ट घालया नदर घालया आमी दंडळना जावशाक आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थांत आमचे दिश्ट ताचे वयली आमी काडिना जावच्या ग्रेस्त तरणाट्या बरी आनी तो ग्रेस्त तरणाटो कंतीस जावन घरा गेलो आमी नासाय जावच्या समयाक सगळें समर्पण करया सगळो संवसार विविध राष्ट्रां भेटोवया झुजां सगळीं पयस वचून ताचें राज देवाचें राज शांती समाधानाचें स्थापन जावं जायतीं जाणां कश्टदार आज काम ना जायत्यांचीं कामां गेल्यान भिरांत तीं आसात आमचींच मोगाचीं मनशां परगांवान गल्फान काम करचीं तांचे खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमी मागया फुडाऱ्यां खातीर मागया पवित्र सभे खातीर मागया ह्या आसाक धार्मीक भाव भयणी लायक आमचे गवळी पाप साहेब कार्दिनाल बेस्प समेस्तां खातीर मागया सुवार्ता परगड करचे हर एक पंगडा खातीर व्यक्ती खातीर आमी मिशनरी खातीर मागया आज प्रत्येक तरान हांगासर आयिल्ले हर एक त्या सवा हांगासर सबार आनी बरोवन गेल्यान मागणी त्या सवा सगळीं समयाक भेटोवया तो समय आमकां सुडका दिव कृपा दिव आमकां ग्रेस करूं ताची दया ताची काकुळट आनी ताच्या कृपेन तो आमकां आमचें जिवीत ताका मानता तसलें महिमा दिवचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया हय समय आमचेर बेसांव घाल संवसारी खुशाला एक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांबडोन आसा सोमिया काकुळट मुजेर तूं दाखय संवसारी खुशाला एक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांबडोन आसा सोमी
Kakult mucertu dakai gesumia Getumaka Kalis muce Deita tuka Gesumia Getumaka Jivit muce Deita tuka Gesumia Getumaka Kutam muce Deita tuka Gesumia Getumaka Pida muci Deita tuka Gesumia Getumaka Sarvos muce Deita Doni Hatuban Sudigan Magia Hallelujah 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 Sumyamshi जरी एक मागण्याचे ते समज बेस्ट सांगा तू एकलो मात्र आमकां बोरी करून वळखताय तू आमकां बोरी करताय सुडका दिताय आस जरी एका वाईट जावन संघर्ष जावन पिडे जावन खंय बेस्ट सराय जावन शेकितें समय आमी लब्धून आसा ते चड संदी संसार वस्तू मनुष्य खरी एका संदी जावन समय आमकां सुडका दी सोडवून दी तुका मात्र आमी लब्धून आसा तुजेर आमची दिश्ट आमी घालून तुझ्या कृपेन आमी जियेम तुका महिमा तुवें फावो कर शकना खातीर आमी आज मागता तुका आशिर्वादीत कर सर बांदपास बंदड्यो पिडा खंत बेजाराय सगळी सुमया ते सर कोड्यात मे बंदी साव तुज्या नांवान आगडी तुज्या कुडसाक तुजी बेसांवां तुजी कृपा आमचेर वळय आमच्या कुटुंबाचेर वळय आमच्या रियेका मागण्या त्या सावांचेर वळय शेकितें आज आमी बडयता आशिर्वादीत कर तुज्या नांवान हालेलुया 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 लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड Thank you Jesus आमी मागया आज आमची देसवा मागणी आमी बडयत आसतना सगळ्या संवसारा खातीर पवित्र सभे खातीर विविध गरजां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या दैवीक लोरीतीर मंदिर आसोय आमी उडास कड्या हांगासर मुखल्या हप्त्यांत रितिऱ्यो 20 तारीख तावन 20 आनी 3 तारीखे पर्यंत 20 तारीख ब्रेसरा 5 वरां तावन 20 आनी 3 तारीख आयतारा 1 वरां पर्यंत कोंकणींत विशेष सुटकेची डिलिव्हरन्स रितीर आसा आनी ताचे उपरांत 20 आनी 7 तावन 30 तारीखे पर्यंत इंग्लिशांत आनी कोंकणींत इल्लो तर्जुमा आसतलो डिसायपलशीप रिट्रीट जावन आसा ती ब्रेसरा संजेर 5 तावन आयतारा दोनपरां 1 वरां पर्यंत ती आसतली ह्या रितीरा खातीर आमचीं कामां चलोवन आसा दुरुस्तीचीं आमच्या किचनाचें काम संपोवन येता निमाणें अंतर पावलां त्या खातीर आमी मागया आमचें लिफ्ट बेगीन आमकां परमिशन मेळोवन काम सुरू जावन तें पंथाक पावच्याक आनी कितें हेर कामां आसा दुरुस्तीचीं त्या खातीर आमी मागया तुमी आमकां आदार दिवं आनी ताच्या आदारान कृपेन सगळें तो पंथाक पावो म्हणून आनी आमकां जायशी कुमोकी लाभो म्हणून आमी मागया तशेंच आमच्या मंदिरांत आयिल्ले रियेक त्या सवाय आमी आगडये भेटोवन दिता ह्या म्हयन्यान दैवीक पात्रोणां खातीर आमी मागता तांचोय आमी उडास काडया आनी हांगासर आयिल्लीं त्या सवा जल्म दिवस आचरण करची जेसन मेंडोन्सा संपाचे कियारा कस्तेलिनो 4th बर्थडे जल्माची शुभाशय देवाच्या आशिर्वादांचेर मागता तशेंच हांगासर आयिल्लीं अर्गांची त्या सवा शायना फर्नांडीस अनीश मेंडोन्सा शंकरपुरा सिल्विया डिकुना आनी कुटुंब अनिल आचेकर बेसावा लाभलेल्या खातीर ताचो नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले खातीर 3rd एनिवर्सरी ऑफ बिझनेस जयेश तशेंच 1st एनिवर्सरी ऑफ बिझनेस जयेश हांचे सगळे आमकां मेळ्ळे उपकारां खातीर अर्गां दिवया प्रत्येक ते सवा बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबाच्या आग्नेस पिंटो तशेंच घर विकून वेच्या पासत अँथनी सिक्वेरा आनी एक निमाणे ते विरा वास शॉन वेगस सेसिलिया सेरावो तांच्या बऱ्या भलायके खातीर किडनी गोळी जावन देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास काडया देवदीन जवाहर नाझरेत जीवन पिरेरा अमरोज पिरेरा पास्कल पिंटो पुलगंदले आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर फिलोमेना फर्नांडीस पिएदाद Xavier Fernandez 23rd death anniversary, Berchoy Joseph Katinjian Kuwait, Antoinette Joseph Katinjian Kuwait, Philomena Fernandez 1st death anniversary of Jerome Pinto, Rachel Francis D'Souza ani kutum, Tavadin Mary ani Paul Fernandez ani kutum, Pulgan Latme Katir Ashwini Lobo, Putur, Carmen Montero, Florin D'Souza, Marcel D'Souza ani Florin Miranda,
पॉल डिसोजा आणि ॲलिस डिसोजा, जेरोम पिंटो, जोस्फिन आणि अलेक्स रोड्रिगस, जाने राज कास्तेलिनो शिर्वा, तशेंच कुटुंबान सरलेल्या सद्यां खातीर हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब सुरत करूया. ते सांव आमची मागणी भेटोवन सुम्याचे बेसांव आमी जोन घेवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रभु की वाणी से जी सकता है. हांव एमी मिनेजर्स 37 इयर्स कानपुरांत युपींत आशिल्ली. मिशन स्टेशन तुमी जाणात आसतल्यात. आतां 1 वर्स हांव मुंबय आयल्या. आतां काजार जावन म्हजी 37 वर्सां जालीं. आनीक हांव हांगा पयले फावटी रेतेरेक आयली. आनीक हांव सराग हे डिवायन मर्सी मुल्कीचे मागणे आयकोनूच आसा. आतां म्हाका हांगाचे आमी पयल्या सुवातेर हांगाच्या पाद्र्याबांक आनी कामेल्यांक सगळ्यांक आमी तांच्या पासून मागा जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां आत्मीक भोजन पाद्री दितात आनीक दैवीक भोजन हांगाचे कामेली सगळी आमकां वदक सून दितात. हांगाची सांगाची बारी सफाई बरी नितळ आसा. एनवायरमेंट मागणें करया म्हूण तुका बगता. म्हाका आतां पाद्राबान अनिल पाद्राबान मागण्या तेलांची मागणी करतना एकच थोडी म्हाका पडल्या बरी जालें. म्हाका शेळ कोंकली मस्त आशिल्ली. म्हजी गूण जाल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दिता. आनी म्हज्या घोवाक कोंकणी येना, ताका आनी फावटी हांव इंग्लीश रेतेरीक हाडटली म्हणून म्हाका भरवोसो आसा हांव ताका आपोवन हाडटलीच. हांव मस्त वर्सां जावन चिंताली म्हाका साक्षी म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका रडूंकूच येतालें त्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिविताच्या जल्माल्या दिसता म्हाका समजून येयल्ले दिसता न्हू. म्हाका देवाचो इतलो अनुभव जातालो जाल्यार हांव त्या रेकग्नायज करनातली. आनी काले म्हाका गुंतना कितें आगाथा रॉड्रिगस सागर तो तशें मस्त चिंताली. साकटे पडटात खंय आज प्रेज सांगता आज पुरो म्हणटाले. पूण म्हाका कित्याक जायना म्हणून मागीर हांवें समाधान करचें. वय जेजू म्हज्या सांगातच आसा, म्हज्या काळजांत आसा आनी नव्यान पडचें काल गे म्हणून. मागीर एक दीस एक ब्रदरान सांगलें तूं एक्सेप्ट करीत नाही ताका तूं पडून ये म्हणलें. म्हाका आनी कितलें बेजार जालें गे वो स्पिरीट सांत आमच्या काळजांत येयला आमी पडता कोणा म्हणून आसा. पूण हांव लास्ट मंथ आयिल्लें एक्चुअल. लास्ट मंथ आनी ह्या मंथ दोनूय फावटी कालें जालें. पाद्र्यापण म्हाका तेलान मागतना हांव एक्चुअल म्हाका म्हजें कंट्रोल चुकलें. कित्याक म्हळ्यार हांव केदाळे मायंड अलर्ट दवरून घेता हांव पडता पडिनजो म्हणून. तसो जावन स्पिरिट्सान म्हजें तें काम करनासलो म्हणून चिंता हांव. पूण हांगाय तरी एका मागण्याच्या वातार पडटा आनी पुराव येताली ना म्हणून ना जाल्यार थंय हांव कांय म्हजे पासून केदाळे हांव मागिनातलें न्हीज म्हणल्यार हेरां पासून मागचें आसन शिवाय म्हजे पासून मागनातलें. पूण तें पुरो म्हाका ब्लेसींग जावन येतालें तें हांवें ऑब्जर्व केल्लें. कितल्या कश्टांत हांव एक्सपिरियन्स आसल्यार खंयच्या सिच्युएशनांत दर्यांत पडल्यार पर्यंत म्हाका हांवें जीव देवाक सांगचें. म्हणजे आमची आख्खी सांगताली देवान एक जल्म दिला म्हणल्यार एक उद्देश आसा म्हणून. हांवें देवले म्हजो उद्देश केले म्हाका समजय म्हणून. पूण म्हाका तें हांव एक्सेप्ट करनातलें की ना आयकनातलें की म्हाका पळोवना. पूण हांगा एक फावटी लास्ट टायम हांव ब्रदर प्रकाशाचे एक दिसाच्या हाका आयिल्लें. ताजे मागीर कित्याक की म्हाका हांगा ओडली हेजे म्हणून. तशें लास्ट मंथ म्हज्या भावाक काडून आयली. ह्या म्हयने म्हज्या भावाकच काडून आयली. वय आमकां सुटका जावन दी करेक्ट एक एक्सपिरियन्स जावन दी म्हणून देवाक तितलें सांगचें. आमच्या हर एकल्यांची काळजां देवाच्या मोगान भरून दी आनी आमच्या हर एकल्यांच्या आत्मस्पिरितान तशें जावन हांवें मागचें तेंचं हर एकल्यांकी. आनी हांगा आयले एक एक्सपिरियन्स आसा न्ही परतन या म्हणून एक देवाचो एक अनुभव आसा न्ही तो एक्सप्रेस करूंक जायना. देव हर एक कडेन आमचें तें काम करता. पूण आमी तें समजून घेवची गरज म्हणजे म्हाका ह्या 2 फावटीच्या रेतीरान म्हाका समजलें. त्या खातीर देवाक अर्गा होगळाप आनी महिमा जाता.
जमल्या बापा तुझे समोर आठोच्या उपकार डाऊन डाऊन आमचो जिनिये अंकार कुरपेन केलाय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वसपांत सुमी आमकां बरो संदेश ताचे ते आमी ग्रेस्त जावच्याक आपोवणे दिता. तसो सुमी आमकां कृपाय दिता. आज म्हयन्याचो 3रो सोमार जाल्ल्यान आमच्या इसवळी मेळांत आमी पवित्र आत्म्याक भेटोवन दिल्लो तो जावन आसा. आज हांव पवित्र आत्म्याचे मीस करता. आयच्या त्या मागण्यांनी असो संदेश आसा. तो पवित्र आत्मो आमची काळजां मनां जाना आसो शुद्ध करचो आनी सुम्याचो संपूर्ण तरान मोग करूंक आमकां फावो करता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया. हे आमचे मागणे आज जावं ताची कृपा आमी मागया, ती घेवया. ताचे कृपेक आमची मनां आनी काळजां आमी उक्तीं करया. जर आमी खंयच्याय तरान चुकोवन पडल्या, सुम्यातान पयस गेल्या, संवसाराक वस्तूंक मनशांक लबदल्या, तर सुम्याची काकुळट आमी मागया. ह्या पवित्र गुठान फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक समरो मोग आमची पातकां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया. सर पदवीधरा देवा, आनी तुमकां भाव भयणो सगळ्या हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे आपसोत म्हगे सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुट कर, काकुट कर. सोम्या काकुट कर, काकुट कर. क्रिस्ता काकुट कर, काकुट कर. क्रिस्ता काकुट कर, काकुट कर. सोम्या काकुट कर, काकुट कर. सोम्या काकुट कर, काकुट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, काळजाचे सगळे त्रेग आनी आवडे तुका उक्ते. गुपीत म्हणलेलें तुका कांयच ना. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून आमच्या काळजाचे त्रेग शुद्ध कर. हे परी तुजो संपूर्ण मोग करूंक आनी फावो ते भाशेन तुका वाखाणूंक आमकां निर्मी. आमच्या सम्या तुज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, अवचित हांव तुज्या दोळ्याचो आनंद तुजे तावण काडून व्हरतलो. पूण तो वेळाप करिनाका, रडानाका, दुखां गळय नाका. मोणेपणी अस्कार सुस्कार सोड. मेल्ल्यां खातीर रुदान करिनाका. तकलेक रुमाल बांद, पांयांक वणो घाल. तुजे खाड दांपी नाका, दुखांचो उंडो खायनाका. सकाळीं हांवें हें लोकांक सांगलें आनी सांजेर म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायल्लें तें हांवें केलें. लोकान म्हाका म्हळें, तूं करताय तसो अर्थ कितें म्हूण तूं आमकां सांगिनाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा,
तुमच्या सक्तेची वडवीक तुमच्या दोळ्यांचो संतोष आनी तुमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसलेले म्हजें मंदीर हांव बसयतालो. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तलवारीन मरतली. तेन्ना तुमी हांवें केलें तशें करतल्यात. तुमी तुमचे काड दामचे नात वा दुखांचो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे रुमाल तुमच्या तकल्यांचेर आसतले आनी तुमच्या पांयांक वणो आसतल्यो. तुमी वेळाप करचे नात वा रडचे नात. बगार तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी जरोन वेतल्यात आनी तुमचेच मोदे पिरंगतल्यात. अशें एजकियाल तुमकां एक खुणा जातलो. ताणें केलें तशें तुमी करतल्यात. हें घडतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सर्वेस्पराचें उतार हें देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रस दिल्या त्या कडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या बळान आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाली. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हजें मुखामोळ तांचे तावन हांव लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक नीज जावन ती एक कापाटी संतत विश्वासीपण कितें म्हणून नेनासतली भुरगीं तीं. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फडकिऱ्या देवांक लागून तांणी म्हाका सळवयलां. कांयच करूंक जायनासलेल्या बोंब्या धर्मान म्हजो राग पेटयला. देखून पर्जा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांकां सळवयतां. बूद नासलेल्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव पेटयतां. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती बागी, कित्याक सर्गीचे राज करेंस तांचें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मातेवा परमाने शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेसू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून थंयसो फुडें गेलो. तशें म्हणटना एकलो जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागलो, मेस्त्री, सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोसू देव. पूण जिवितान रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेस पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, चिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फटसाक्स सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर उपादेस हांव पाळून आयलां, आनी की सडीत कितें हांवें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक यथेश्ट आस्त बदीक ताका आसलेलें. सुम्याचे शुभ वर्तामान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे श्लोक तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. हे मैजेचें गीत द्वितीनिया म्हणटलें आनी इस्रायल परजेन अशें केलें म्हणून आमी वाचलां. आमकां चरित्रा कळीत आसा. देखून देव तांकां बरी करूंक सोदता, तांकां तांच्या वायटांतले निवारूंक आनी विविध तरांनी तांकां मेळोंक येता. आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव आमी आयकलें
एझेकियल प्रवाद्याकच देवान एक खुणा केली तांचे खातीर. पूण इस्रायल परसा तांणी देवाक वळखनातलीं वा देवाक विसरलीं, देखून सबारपोटी तांकां तांणी देवान दुस्मनाच्या हातांत ती गेल्ली आमी वाचलां, नियाळ्ळां. आनी आज आयच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येता आनी ताका संपूर्ण जावंक जाय कितें करीत जाय. जेजून ताका म्हळें पयलें उपादेश, पूण उपरांत ताका जेजू कळीत आसलें कसो तो ग्रेस्त जाला. सारक्या रितीर न्ही, पूण ताणें लुटलां वा दुसऱ्याच रितीर संवसार रितीर देखून आसलें वीक दुबळ्यांक दी म्हजो पाटलाव कर म्हण जेजू म्हणटना ताणें जेजूचेर आसले दिश्ट काडले, सकला घाली वा कंतिश्ट जालो आनी गेलो. आनी उपरांत निमाणें वाक्य म्हणटा ताका यथेश्ट आसबदीक आसलेलें. थोडी फुडें आमची आसबदीक वा हेर संगती आमकां सुमयेतान पयस करूंक पुरो, पूण समी आमच्या आदाराक येता. ह्या क्रिस्त मनशाच्या आदाराकी जेजू आयलो. जेजून ताका कृपा दिवंक दिली, पूण ताणें कान घेवंक ना. एक बोर आमचे दोळे धांपया, आमी आज पळोवया. आज आमी कृपा घेना तर आमची सख्खी आमकां बरी जावंक जायना. सुमयान मात्र आमकां बरें करीत तर आमकांच आनी कितें आमचें आसा सगळें ह्या बलिदानांत उण्या आनी वायना सवय आमी भेटोवया. आमेन. गीत नंबर C64, C 4. येसुम्या तुका दीव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता, पोंडो ताका सोरो तेनी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन, पविता मारुत्रम तुझ्या. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन, पविता मारुत्रम तुझ्या. म्हाका भेटोवन दिता स्वादीक तुझे सेवेक सोम्या आवाज लागता. ये सोम्या तुका दीव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता, कोंडो ताका सोरो तेनी तुज्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदा देवापाक मानतात असलें सांगून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसोबीच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत मोगाच्या भक्तीन वेदीचेर दवरल्यान त्या आत्मीक दानांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या सेवकांक खरें मोन दी. अशें तांच्या बावडता वरवीं तांचें खालतेपण आनी दानां तुका मानवूं दी. ख्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. हरे काळा फावत असली देणी तूं वाणताय आनी तुजी पवित्र सभा चलोवंक विचित्रपणी तूं आदार दिताय. पवित्र आत्म्याच्या बळान क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुखान आसतना तूं तिच्या आदाराक येताय. हे परी सदांच खालत्या काळजाच्या मोगान ती तुजी मजत निरंतरी सोदता. कश्ट अडकळींनी तुका उलो मारता आनी सुखा संतोसांनी तुका दिनवासता. देखून देवदूतांच्या दळबरां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस पोरदे सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्परा करोसु तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दो वापरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदना दाना पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें मुखसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सबारां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावळता सो घूट सौम्या तुझे मर आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगळता देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत सवंडो आनी सर्वची काल्स बडयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर अशें लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान तरोवन गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उडास कर आनी तुजे एका कुळतीन अंतरलेल्या सुमेसांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेसांची काकुळत कर म्हणून आमी मागता अशें भगवंत ओंकार मरिये देवाची माये संगाती भगवंत जुसे तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान शेस्कन सारनोळम सुगडनार जुजे फ्रेनार्ड मेळसेसुरचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखणूक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो शांत रक्तल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. इदारास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या. संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या. राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सर्गींच्या खानान आमकां पोसूंक तुजी खुशी जाली. आमची रिती काळजां तुज्या आत्म्याच्या संतोषान भर. अशें हांगा भक्तीन आमी सेवलां तें सासणाचें इनाम कशें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर E18. उपकारी काळजांत दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. बेगना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. मोगाळ पुता सोबे अंकवार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.